presently the chairperson of Ganpat Parsekar College of Education, Harwal. We are opportune to have you. Okay. नमस्कार. एक खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली येदी व्हडली रांगोळी घालतलो म्हणल्यार, आनी हेजे पयलीं हांवें अशी केन्ना रांगोळी घालूं नाशिल्ली. सो एक मनान दिसतालें की जातली काय ना 2-3 दीस भितर. सो देवाची एक कृपा म्हणटा तशी दामबाब देवाची, आनी देवाचोच आशिर्वाद आसपा जाय कसलेंय काम करता तेन्ना. आनी देवाचे कृपेन आयज रांगोळी कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी ही रांगोळी घालपाक म्हाका हेल्प केला सौरक्ष नायक आनी रोहित नायक. तिवूय नाशिल्लीं जाल्यार हांव रांगोळी घालपाक म्हाका खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. केन्ना अशें आसता की एकट्या कडेन अशें जायना, आनी जेन्ना ग्रूप मेळोन काम करता तेन्ना खंय गजाल बरी जाता कसली जावं ती. आनी रांगोळीच्या बाबतींत सांगतलो म्हणल्यार सगळे लोक म्हणटा की रांगोळीन खंय तरी फ्युचर ना म्हणून. सो अशें न्हू की आयज म्हजें नांव आकाश नायक म्हणून आसा तें गोंयभर आनी भायरूय म्हाका सगळे वळखतात तें म्हणल्यार रांगोळीक लागूनच. आनी पयलू सगळे म्हणटाले की रांगोळीन काय फ्युचर ना म्हणून, पूण आतां हांव रांगोळीनूच फ्युचर करतलो. आनी हांवें आतां न्यू मिडियमूय कळना की रांगोळीक लायफ नासताली, आनी सदांच दिसतालें की 8-8 वरां 2-2 दीस रांगोळी घालून खंय तरी वाट लागता, जीव बसताले, वाट लागताले. आनी तशें 2 दिसान कलाकाराचें नांव वाट लागतालें. नांव वाट लागतालें म्हणल्यार नांव कळनाशिल्लें कोणें घातली ती. सो मागीर तेजेर म्हाका सदांच दिसतालें आनी मनान एक दूख दिसतालें इतले वेळ घालून खंय तरी एक रांगोळी उडची म्हणून, आपलें एक काम उडचें म्हणून रांगोळीचें. सो हांवें तेजेर स्टडी करून आतां परमनंट रांगोळी हांवें हें केल्ली आसा. कोवळे शांताराम देवीची हांवें केल्ली आसा. गोविंद गावडे सराची बीन हांवें तेका एक पोर्ट्रेट करून दिलो आसा. आनी आफ्टर मातशें कोवीड मातशें कमी जालें म्हणटकीर हांव म्हागेलें एक्जिबिशनूय हाडटलो घडोवन. वातावरण पळोवन खरेंच दिसलें तें. आनी तुजो जो प्रश्न आसा ताका म्हाका राजकारणी म्हणटकीर जप्प करून पूर्ण क्लॅरिफिकेशन करून उत्तर दिवप योग्य दिसना म्हाका. म्हज्या शिस्तीनूय बसना, पक्षाच्याय शिस्तीन बसना. हांवें जो इतलीं वर्सां 30-35 वर्सां राजकीय क्षेत्रांत वावरता तातूंतसून राजकारण म्हणटकीर थोडेंशें आपल्या कडेन सांबाळून दवरचें आसता, सगळ्यांक एक्सप्रेस करप नासता. इतलें जरी आसलें तरी सुद्दां दामोदराचो म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळ्या भशेन दिसता. आनी त्यामुळे केवळ योगायोग न्हय तो, म्हणजे खंयची तरी शक्ती तुका आफयता आनी तातूंतसून तूं पावता. हातूंतली खंयचेच व्यक्ती कडेन म्हजो संबंद ना किंवा कोणा कडेन म्हजो नंबर सुद्दां ना. त्यामुळे हांव एक तो शुभ संकेत धरता म्हज्या फुडल्या वाटचालीक. आनी जी गेली 4-4.5 वर्सां 4.5 वर्सां हांवें राजकीय दृश्ट्या आराम केला. बाकी न्ही, सामाजीक दृश्ट्या हांव भरपूर कार्यरत आसा. राजकीय दृश्ट्याचो आराम केला. तो आरामाचो उठून हांव कामाक लागता. आनी हांव जेन्ना कामाक लागता म्हणटा तेन्ना म्हजो पक्ष हो भारतीय जनता पक्ष. हांव पक्षाचो सामान्य कार्यकर्तो. पक्षाच्या विविध स्थानाचेर सगळ्या जबाबदाऱ्याचेर हांवें काम केलां. पण त्यामुळे
एक पक्ष, एक बॅनर, एक शलो, एक फेटो, एक तत्व अशेंच आसल्यामुळे तुमी जरी विचारलें म्हाका म्हणजे कोणाच्यो ऑफरी आसात हें आसा, ऑफरी आसले म्हणजे हांव ऑफरी धरत ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो, त्यामुळे इलेक्शन लडवप हें भारतीय जनता पक्षाच्याच बॅनराचेर, भारतीय जनता पक्षाच्या सिंबॉलाचेर, आनी म्हाका खात्री आसा की हांव 2022च्या इलेक्शनाक पक्षाच्या तिकेटाचेर आसतलो जिखून येतो. आनी तुमकां निश्चित हे पळय अखेर ती फुडली गजाल ही लोकांची आसा. आज शंका जी विचारली वता ती लक्ष्मण पार्सेकाराक तिकेट मेळटली की नाही हो तसो चर्चेंतलो सद्याच्या चर्चेंत पयले 2-3 प्रश्न राज्यांतले राजकीय प्रश्न जाल्यार नंबर 1 आसता लक्ष्मण पार्सेकाराक तिकेट मेळटली की ना तो. बरोबर. पूण हांव एक सांगता की मांद्रेच्या जनतेची तिकेट म्हाका मेळिल्ली आसा आनी त्यामुळे पक्षाक म्हाकाच तिकेट दिवची पडटली.